म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचो आत्मो आमचे सोबे आसा आनी जेजू आमचे भितर जियेता. हे भाशेन जेजून तांकां सगळ्यांक पाठयल्ले, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात सगळे रचनेक. आनी तो तांचे बरोबर आसलेलो आनी तो तांची उतरां थिरायतालो त्या कोरण्या वरवीं, अशें म्हणून आमी आयकलेलें आसा. आनी हें आमी पळयता पयले वाचपान कशे भाशेन पावलो आतां वेता. आदले पळय ताचे बरोबर आसले बार्नाबास बा, तांकां आतां सोडून तो नव्या मनशांक जे भोक्ती नासलेले तांकां आपल्या बरोबर वांगडा घेवन मिसांव फुडें वता. पूण आपणाच्यो वस्तू न्ही, तो आपणाक जाय पळय तांकां तशें निवडिना. पवित्र आत्मो तांकां सुचयता आनी हे परी तो देवाच्या येवजणे प्रमाणे तांकां म्हणल्यार हितून घेता. आयज मातशें एक थंयसर कितें घडलां पळय, तेन्ना तो सारकें नोको आसलेलो. क्रिस्तांव जावंक जाय जाल्यार पयलो जुदेव जावंक जाय. जुदेव जावंक जाय जाल्यार तुवें सुनोत करूंक जाय, अशें परंपरा आसलेली. तो ताणें ती पाळली. कित्याक तिमोथाक घोडेक जुदेव लोक जे क्रिस्तांव जाल्ले आसा, जुदेव क्रिस्तांव, ताका ते पत्करचे नात, ताका ते नाकारतले. आनी हाका लागून खूब पाटी आमच्यो पळय संस्कृती आसा, कल्चर आसा, तो आमकां खूब पाटी आडो घालता. आतां आमच्या भारतांतूच जेन्ना क्रिस्तांवपण आयले, आमकां कास्त पळय आसा, आमचें कास्तां आसा, तातूंत आमकां खूब आडखळ आयली सुरवातेकला. आनी ताका लागून खूब म्हणल्यार हितून अडचण घडोंक लागली. म्हणटच आमी जाणो आमचे पाद्री, जेजूट पाद्री, थोडे जाण एका कास्ता मदें वावुरताले आनी दुसऱ्या कास्ता मदें. आनी कित्याक तांकां एकामेकाशी वचोंक जायनासलें, नाल्यार ते तांकां पत्करी नासलेले. म्हणटच रॉबर्ट डिनोब्ली तो सगळ्या बावणां बरोबर वावुरतालो, पूण जॉन द ब्रिटो तो सगळ्यां बरोबर, साद्या लोकां बरोबर. आनी ताका दुसरे पत्करी नासलेले, ताका ताची वचोंक पर्यंत जायनासलेले, कित्याक ते भोश्टयतलेत म्हणून. असली परंपरा आसलेली. ताका लागून हें अशें घडलें. पळयात, हें सगळें पातकीत जिवीत आमचें सैम. देवान आमकां सगळ्यांक एकूच केलेली आसा आनी हे भेदभाव कित्याक जालेले आसात अशें आमचे मदें आसतात. घराब्यान पर्यंत एकलो तर गोरो आसा आनी दुसरो तर मातसो काळो आसा आनी तिचो भेदभाव जाता. एकलो तर मातसो बरो शिंकता, दुसरो ते भाशेन आमी भेदभाव करता. तशें जावंक फावना, कित्याक आमी वेगवेगळे सांदे क्रिस्ताचे कुडींतले. तर हे भाशेन आमकां पत्करच्याक आमी अदीक आनी अदीक आमची चिंतना भावना सगळीं जेजू सवय धरूंक जाय आनी सगळ्यांक मागीर आमी पत्करून ताचे बरोबर वावरूंक जाय. आतां वावुरतना पर्यंत आमकां घोडीक आडखळी येतल्यो, लोक आमकां पत्करचो ना. आनी जेजून आमकां सांगलां, म्हाका तो ताणें स्विकारूंक ना जाल्यार तुमकांय ते स्विकारचे ना, म्हाका तर नाकाला तुमकांय ते नाकारतले, पूण तुमी म्हजे सोबे रावंक जाय. आनी हें सगळें तांचें पातक आमचेर घेवन जेजू आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. ते भाशेन हो कार्य आमी फुडें व्हरता आनी आमकांय तशेंच करचें पडत. ताका लागून आमी जेजूच्या एकवटान जितलीं रावतल्या तितली आमकां दुसऱ्यांक पत्करून ताणें जशी भाशेन ताचो परमस केलो ते भाशेन आमी करतल्या. ही कृपा आमकां सगळ्यांक मेळच्याक आतां आमी ह्या मिसांतल्यान मागया. सगळीं जाणां आतां शेवटेन धरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट धरया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येवन आमकां ताची खरी चाकरां करता. आमी ताचे कुडीचे सांदे जशे भाशेन सायबीण मायेन आपलें जिवीत देवा सोबें हे परी पत्करलें, तेच भाशेन आमी पत्करया. हांव चाकोर, जावं म्हजे सोबें तुजें उतरां परवणें. जेजू आमकां सगळ्यांक ही कृपा तुवें दिल्याय
ही कृपेन आमकां बाळगून दवर. आमेन.